प्रादेशिक आराखड्यान परतय लोक सेटलमेंटच मागतात। आराखड्याचेर लोकांच्यो हरकती सर्रास सेटलमेंट मागतात। सुमार 6,000 हरकती आयिल्ल्यो, तातूंतल्यो 83% अर्ज सेटलमेंट मागतात। फक्त 60% अर्ज रस्ते वा रस्त्याची रुंदाय बदलची म्हूण आयल्यात। 2% अर्ज दाखोवंक नाशिल्ले मायनिंगाचे जागे दाखोवचे म्हूण आसात। ग्रीन झोन मात कोणूच मागनात। सुचोवण्यो घेवन म्हयनो जालो तरी सरकारान राज्यस्तरीय समिती नेमिल्ली ना। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। प्रादेशिक आराखड्यान 2011 जे जाल्ले तेच परत जाला। सरकारान डिसेंबर-जानेवारीन 48 दीस हरकती खातीर उक्तो दवरिल्ल्या प्लानाक सुमार 6,000 हरकती आयिल्ल्यो। शार आनी नगर नियोजन खात्यान ह्या सगळ्या हरकतींचे मागण्यो आनी हरकती प्रमाण वर्गीकरण केला। बेसिकली सगळ्यांनी चेंज आमकां अप्लाय जे केल्ले आसा ती चेंज ऑफ झोन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट और फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट और फ्रॉम इको सेन्सिटिव्ह झोन टू सेटलमेंट। सो थ्रस्ट जो आसा लोकांलो तो बेसिकली फॉर चेंज ऑफ झोन फ्रॉम नॉन डेव्हलपेबल झोन टू डेव्हलपेबल झोन। दुसरे जनरल आसा ते तातूंत थोड्यांनी रोड शिफ्टिंगाक लागून म्हणून अप्लाय केल्ले आसा, थोड्यांनी मायनिंग लिजिसा अंडर आसा ताजेर रिकॅटेगरायज करपाक जाय म्हणून अप्लाय केल्ले आसा। प्लस जनरलायज म्हणजे स्क्रॅपिंग ऑफ आरपी म्हणून तिवूय आसात। सो ऑल अशें करून देर आर अदर कॅटेगरीज। टीसीपीन अर्जांची केल्ली विस्कटावणी पळयल्यार लोकांक कितें जाय तें स्पश्ट जाता। 2015-16 5,940 सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर अर्ज आयल्यात। इको वन झोनात नवे आनी पयलींचे सेटलमेंट मागपी 24% अर्ज, नॉन इको वन झोनात नवे आनी पयलींचे सेटलमेंट मागपी 59% अर्ज, प्रस्तावित रस्ते वा रस्त्यांची रुंदाय बदलपाक 60% अर्ज, आराखडो रद्द करपाक बाकीच्यो मागण्यो करपी 60% अर्ज, मायनिंगाच्यो सुवात्यो करच्यो म्हूण 2% अर्ज, राजपत्र सनदी प्रमाण सुदारणा मागपाक 1% अर्ज, सेटलमेंट मागपी वट्ट अर्ज 83%। ह्या पयलीं 2011 वट्ट 3,146 सुचोवण्यो आनी हरकती आयिल्ल्यो। तेन्ना जेन्ना आमी ओपन केल्लो ऑब्जेक्शन सजेशनाक किंवा फॉर कमेंट्स तेन्ना अरावंड आमचे कडेन 3,100 प्लस आशिल्ली। सो तेन्ना पूण ताजेर आमी कांय फायनल डिसिजन घेवून आशिल्ले। सो ताका लागून वी आर क्लबिंग ती प्लस आतांची जी आयिल्ली आसा ती टुगेदर धरून आमी आतां कन्सिडर करतले। ताका लागून आमी कितें केलां आतां पब्लीक नोटीस आमी दिल्ली तेन्ना कॅटेगोरिकली वी हॅव मेन्शन देर की जे लोकांनी तेन्ना दिल्ली तांच्यांनी आतां दिवपाची गरज ना म्हणून, कित्याक ती ऑलरेडी आमची दे आर इन अवर पोजिशन। सो दे वील बी डिसायडेड नाव। आतां आमी ती घेवन बसतली, ती पयली दिल्ली ती बी आतां। 2011 आयिल्ल्या हरकतींनी अर्द्या वयर मागण्यो सेटलमेंट मागपी आशिल्ल्यो। 2015-16 लोक ताचेय फुडें गेल्यात। मात सुचोवण्यो घेवन म्हयनो सोंपलो तरी सरकाराक राज्यस्तरीय समिती नेमपाक जमना। प्रादेशीक आराखड्याचो वावर ते उपरांत सुरू जावपाचो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। मडगांव कोयर मुक्त आनी स्वच्छ करपाक पालिका मंडळान जागृती मोहीम सुरू केल्या। सुको आनी ओलो कोयर घराघरांनीच वेगवेगळो करचो। दुकानां हॉटेलां सारकेले वेवसायीक आस्थापनांनी कोयर वेगवेगळो करून पालिकेच्या कामगारांकडेन दिवचो म्हूण पालिकेन उलो मारला। मोहिमेन नगरसेवका बरोबर स्कुलांचे भुरगे आनी मडगांवकारय वांटेकार जाल्ले। कोयराचो प्रस्न तडीक लावंक लोक फुडें सरतले म्हूण नगराध्यक्षाक दिसता। Basically because we have put the system from 1 to 10 watts, we have put a system of our infrastructure in place. So now we are like going door to door today, to teach all the people and especially the commercial establishments. Because what we have noticed is the residents the residences are giving us segregated waste, but it's the commercial establishments which do not give us the waste, and then they tend to throw it on the roads. So we want to go personally door to door. Our entire workforce is there, the garbage workers, the self-help group workers. I've called some of the students to create awareness from Damodar College. I have called people from my various colonies over here and from various pockets, so that each one takes it to their colony and spreads the word. So this is the whole exercise today. We are even distributing the pamphlets and we'll be going door to door. आदर्श अटल ग्राम योजनेक नेत्रावळीचें नाव फुडें काडून 4 वर्सां जाली। मात गांवांत आदर्श म्हणपा सारकें कांयच काम जाल्लें ना म्हूण राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसीन नेत्रावळीचो विशय काडला। गांवांत धड लायट ना, मोबायल नेटवर्क धरून कितल्योशोच मुळाव्यो गजाली ना। नेत्रावळीक आदर्श गांव करपाक केंद्र आनी गोंय सरकार धरून आमदार पंचायती मेरेन सगळी बीजेपी खंय फेल। अटल योजनेच्या हातूंत तांणी 10,000 कोटी तांणी मंजूर केले, पुणून ही गोष्ट जावन आतां 4 वर्सां जाली। ह्या गोवाचो कांयच जालें ना, थंय सुविधा कांयच ना
फक्त तांणी आश्वासनां दिली, व्हडले व्हडले नेते आयले, पूण ताचे पूर्णत्वाचे कांयच जालें ना. तुमकां अटल ग्रामेच्या हातूंतल्यान तुमच्या गांवाची सुधारणा जातली म्हूण सांगली, पूण रियलिटी पळयल्यार आज हें कांयच जावना. फक्त हांगा प्रत्येक फावटी मंत्री येतात, तांची भाशणां जातात आनी ह्या मंत्र्याची भाशणां जातात थंय तांचो सत्कारूय घडटात. सादी लायट गेली न्ही तर थंय हें कट जाता नेटवर्क. सेंट्रलाक आसा मोदी गव्हर्मेंट, तुमचो गव्हर्मेंट भाजपाचो गव्हर्मेंट. गोवा राज्याक आसा तुमचो गव्हर्मेंट भाजपाचो गव्हर्मेंट. आमचे सांगेक वांटू आसा तुमचो MLA भाजपाचो MLA. इवन जी नेत्रावळी पंचायत आसा तातूंत जी पंचायत इज रूल्ड बाय BJP. घेऊया एक विराम.